हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बसून सोफारी निधून ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಮಾಯಿಸೂನು ಬಪ್ಪಸು ಪೂತು ಪುರ್ಸೋ ತಾರಿ ಪಳಯ ಯಾರು ಪಾರು ಬದಿನಿದವರ್ನು ದೋನಿ ಘಡಿ ಹಸಿಯ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोडू येया मये कोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बसून सोफारी निधून ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಮಾಯಿಸೂನು ಬಪ್ಪಸು ಪೂತು ಪುರ್ಸೋ ತಾರಿ ಪಳಯ मोनिका गोवांचो डान्स केला ओरिजिनल वय म्हाका भारी आशे गोंया वचचे म्हण म्हाका आतां गोंयांत आल्ले भशेन जाले या या माया या 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 माया या 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 माया या रोज रोस न्ही गे इल्ले 90 गेला हिंग म्हणून न्ही 90 गालना जेव्हा असो तो तितले किक मारता ओ तशें आसा गे तुका पळतना किक दिसता आनी कांय जायना न्ही किक मात्र म्हणजे हाता किक नाही पायाच किक नाही एक्सप्रेशन किक एक्सप्रेशन किक वाव तश म्हणून आत्ताची टीम एक्सप्रेशन नाही कटकुटली कतकुतली कटकुतली टीमात आणि येऊन दुड्डू मस्त जाला कसं जाता म्हज्या लागीं मस्तू दुड्डू जाल्यार हांव कासन करता म्हण सांगला फॉरेन ट्रीप वेता भोंवता फ्लायटार वेता गम्मत करता पुरा करता वय वा म्हाका मस्त दुड्डू जाला रे हांव तुका घेवन त्यांची फ्लायटार येता त्याच फ्लायटार येता तुगेल म्हाका येता हां ओके तू येद्रा बैस हांव म्हाका बसता ते जाल्यार म्हजो स्पॉन्सर तुंतू हांव मस्त दुड्डू जाला रे मोनिका घेवन ट्रिपा वता फॉरेन टुरा वता युरोप ट्रीप ताजे पड तांकां आपया टुराक ते बसले पड वय कासरगोड चिन्नमाम तुमकां हे आसा सीझन 2 वेलकम तशेंच आसात रॉय कॅस्टलिनो
सर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तशीच आमगे तसं स्टॅनली माम. स्टॅनली मामाक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. तशें आमगे चरण मले माम. चरण मल्य माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. तशें आमगे तसं डॉक्टर जगदीश पै माम. तांकां ह्या कार्यक्रमाक हे आसे सीझन 2 तुमकां सर स्वागत सुस्वागत. आयचे ह्या सिजनाचे लास्ट परफॉर्मन्स सीझन 2चे लास्ट परफॉर्मन्स त्या देखून परत एक पुटी आमच्या निर्णयांक सगळ्यांक एका सुत्रांत हांव स्वागत सुस्वागत. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमाटी संघात मेळून सन प्रीमियम हे आसा सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 हाका आमकां आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम. संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार. कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश. लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाइट्स. अमृत नोनी. तशीची सिटाडल डेव्हलपर्स. टाइमलेस ज्युवेलर्स म्हळ्यार आभरणां टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू. BA प्लायवूड. तशीची आमगे सक्कड स्पॉन्सर्सांकाय देव बरें करो म्हण सांगताची. अशेंत आनी मुखारी स्पॉन्सर दिवन हे आसे सीझन 3, 4, 5, 100, 200 सिजनाक अशेंत स्पॉन्सर दिवन सहकार करचे म्हणून आमी निमगून घेता. तशी हांव मोनिका घेवन फॉरेन टुरा वच्चाक स्पॉन्सर करवचे म्हण निमगून घेता. पुरा सिजनांत हांव अँकरींग आयला खंडीत वता. आतां आमी सद्याक लागींच्या रोडार वचा मागीर फॉरेना वचा. जाय तांचे परफॉर्मन्स पळोवन या न्ही. हय कटकुटली तुमगेल मुखारी. कतकुतली तोट्टम. वय वय कुंभार इव्हेंट हा वय गे काजाराचे कार्य गे जाय 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 आमी आसचे ताकाच न्ही गे तुमचे काजार बरें करून सेट करया. कुंभार इव्हेंट म्हटल्यार आमच्या उडपी सुत्तरांत नंबर 1 आसा. वय 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 खाले 2000 लोकांचे गी. वो तर एक काम करया काजाराक आपोवणे एका रिक्षार आमी माईक बांदून भोव मारीत सांगून या जायना गी. हां आयार आसा गी. आतां कोण आयार दवरतात या. ओ तुमचे बाकी आसा गे. जाय 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 तर एक आमी काम करया. होकल नेवरोंक मेळोंक वेता आसतना त्या स्टेजीचेर तेंच्या 2 कुटुंबांच्यांक उबी रावया. हेणे कवर ओपन करूनच तेणें जेवणाक धाडया. 1000 रुपये दिल्ल्यांक सन्नामासाचें जेवण. 500 रुपये दिल्ल्यांक रांदवयेचें जेवण. 100 आनी 200 रुपये दिल्ल्याक पेज आनी सुकी मासलेची चटणी. जाय 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 तुमी एक पोटी म्हज्या ऑफिसाक येवन मेळचेंत बरें जायत गे. जाय 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 जाय. ये कुंपार इव्हेंट्स ऑफिस खंय. कुंपार इव्हेंटाचे ऑफिस गे हळे साहेबा हांगा तावन सीदा वस्तू ते एक रायट गे इल्लेशे मुखार वयतना हळदुवे वस्तर गेल्लो एक मनीस रावला. तो आमचे उबाराक पावसाक बाणके येतात पण हळदुवे 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 तो स्वच्छ असा कलर तसोय त्याचे वस्त्र असोय ते वस्तू तुका ते इंच मेळटा तो जाय. ये कुंपार इव्हेंटाचे ऑफिस एंत गे. वय कुंभार इव्हेंटाचें ऑफिस येंच. हांव काक्का. तूं काका जाल्यार हांव सुसू. तामाशे कर नाका सायबा म्हजें नांव कालीस काक्कुंजे म्हण तशें हांवें काक्का केला. ओ वय गे म्हजेंय तशेंच या सुशांत सुळकुद्र म्हणून ताकाच हांवें सुसू केला. मागीर हांव हांगा इल्लो विशय कालेंगी म्हळ्यार म्हज्या रोसाचे आनी काजाराचे कार्य सेट करून काडलें. ओ वय गे बरें जालें काका सारक्या जाग्यार येयल्यात. कुंभार इव्हेंट तुज्या काजाराक आनी रोसाक इव्हेंट हांव सेट करता आनी तुज्या काजाराक आनी रोसाक MC हांव करता. MC तूं करताय गे. वय हाच्या पयले खंय म्हण MC केलाय तुवें. तूं काल उलयता या काका. चायनाच्या एक ग्रेस्त मनशाच्या दुवेच्या काजाराक हांवें MC केल्ली. हांवें त्या चेडवाक उपसून दितना सांगल्ली उतरां आसात पळय खंयच्याय काटुकाचें मोन मोवळ पिगळ उदा जावन आसाची त्या नमनीर उपसून दिला. तशें काले सांगले सायबा. कशें उपसून दिलें म्हण तुका दुबाव गी. हांगा पळय चाय चुय चाय चुय चाय चुय चाय चाय चुय चाय चुय चाय चाय चुय चाय चुय चाय चुय चुय चाय चुय चाय चाय चुय चाय चुय चाय चुय चाय चुय चाय चुय चाय चुय पुई. नाही या सुसू तुवें तें चाय चुय
चुईंचाय सांगले पळय हा ते म्हज्या मतीक तितलें दुखोना हा. पूण अकरेक तुवें पुई म्हळें पळय ते म्हज्या मतीक मस्त दुखलें दुखले मो वय. हा आता तुझ्या काजाराक आनी रोसाक MC हांव जायत डेकोरेशन आसा बळे पुंपा डेकोरेशन तोट्टामसो ताका दिवया कॅटरिंग आसा बळे कोकोमम कॅटरर्स तोट्टाम तांकां दिया जायत आनी तोट्टामचे डीजे दुजेक दिया बारी बरे डीजे तुवें डीजे म्हणटाना उडा सयलो हा गेल्या त्या पटी रोसांत तुवें ट्रम्पेट फुंकलें पळय ते बारी बरें जाल्लें आयिल्लोय तूं वय ते कार्य म्हणल्यार या म्हज्या मामाच्या मौशेच्या मामयेच्या बाप्पूच्या येणीच्या नंडेच्या मायेच्या गोवाच्या जावयाच्या पुताच्या बायसाच्या नातवाचें काजार बारी लागशिली सैरी बारी लागशिल्ली सैरी म्हणून ते कार्य म्हाका सोडूंक जावना या पूण काल हें करचें रोसा दीस बँडकार येयल्यात गोरसो येजमान बँड फुंकूंक सोडिना न्ही तें कितें तें कितें म्हणल्यार बँडकार 12 जाण येता म्हणलें की एकल्या कितें पाप बावड्याक उदकाड्याक म्हणून एकलो येवना पूण 11 जाणां बँड फुंकूंक यो गोरसो येजमान सोडिना मागीर काल हें करचें बँडकाराचे मुस्तायकी घेवन हांव तो ट्रम्पेट फुंकूंक बसलो तर तुका ट्रम्पेट फुंकूंक येता म्हूण जालें काले या काका ट्रम्पेट फुकचे कर्मा ताणी फुंकतना ट्रम्पेट तोंडा दवरचो सोंडो वड्या भशेन उप्प करून फुकोवचे दोळे 2 भायर घालचे खाली बोटां हालोवची ये आवाज ना आवाज ना 2 पुटी हटान दम बांदून फुंकता म्हणून गेलो मुखारतान वेसो आवाज फाटल्यान तोन गेलो तिशी निशीन पळयले बँडाच्या आवाजा कोणाक कळना नाही या हा पूण म्हज्या रोसा कशें काय जावचें ना मो ना बा थोड्या पटी परामर्श जाता काले करचे सुदारसूचे तर कशें MC करता तुवें तूं करता म्हूण सांगलें गेल्या त्या पटी कोणाचे एक रोसा तुका होव्यो म्हणटाना पळयल्लें तेन्ना तुवें इंग्लिशांत आनी हिंदीन होव्यो सांगिल्ल्यो बारी बऱ्यो जाल्ल्यो तुवें म्हज्या रोसाक तेन्ना सांगिचें कित्याक गी म्हळ्यार म्हज्या रोसाक दुबयतान मुंबयतान लंडनतान म्हजी सैरी येवचारात ना 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 ते साध्य ना आमच्या क्रिस्ती कोंकणी करावळींत आमचे कोंकणी अभिमान आणि आमचे एक संप्रदाय हर एकल्यांक कळची हांवें त्या दीस कित्याक इंग्लिशांत आनी हिंदींत होवे सांगिल्ले म्हणल्यार सगळें कार्य इंग्लिशांत मांडून हाडलां अकरेक एक होव्यो सांगतना कोणाचें तोंड उदकें जायना म्हणल्यार होव्यो आमी कोंकणींतच सांगची तेकाच कोंकणी उलयचे कोंकणी बुरयचे हांव कोंकणी शिवाय खंयची भाशेन ती हांव होव्यो सांगना तुका जाय गी बरें हांव 100 होव्यो कोंकणीन सांगता जायत न्ही गे जाय हां तर आतां रोसाचें जालें हां आतां काजाराचें हां अळे काका आनीक आमी रोसाक कोणाक पुरा दिलां पळय वय. तांकांच काजाराक दिवया जाय पूण आयिल्ल्या सैऱ्यांक एक वेळार जेवण दिवया ह्या काजारा सोबनाक फिजूलचो दुडू विभाड करूं नजो कळ्ळें न्ही कळ्ळें जायत तर आतां रोसाचें जालें काजाराचें जालें हनीमुनाचें नाका हनीमुनाक तुमी वचा हांव येना हनीमुनाक तुमी वचा अकरेक आनी एक काम आसा हां आतां म्हाका चेडून दाखय तुजो हंबोत गी साईबा कॅटरिंग बूक केलें MC बूक केलें डेकोरेशन बूक केलें आनी कालें बूक केलें चेडू ना गे चेडू नासतना हांगा काल्याक येयलाय तूं न्हय या चेडू आसलें जाल्यार तुज्या लागीं येता आसलोय आमकां मेळची साईबा हां पयर सोपी मावशेच्या नातीन एक फोटो दिवन गेला तुज्या वट्टेक 2-3 चेडवाचे फोटे दिल्यात हां तुजें नशीब रे हां एक बरें चेडू बारी सोबीत चेडू बारी बरें गुणेस्त चेडू हां कश्टी कुटुंबांतान वाडल्लें चेडू हें तुका जायत रे काका हें तुका जायत नायना तें जायना हें कित्याक जायना रे तें नायना न्ही नायनातलें चेडू म्हाका घाल्याक हे पडपोशा चेडू नाता रे चेडू नाता तुवें पळयलां गे हांवें पळोवना सायबा हळे चेडवाचें नांव रे नायना फेर्नांडीस म्हणून ओ ताचें नांव गे जाय तें नाका आनी एक दाखय काले रे काजार म्हणल्यार हार्बोस लागले नाक गेला भाशेन करताय हा ते नाका जालें ये जायत रे चेडू बरें चेडू आवय बापाय कडेन कांडापटे आसता सा 4 एकरो माडयें तोट आसा 4 एकरो माडयें तोट आसा 4 एकरो हें चेडू तुका जायत रे हें चेडू तुका सांगल्लें रातीना तें जायना हें कित्याक नाका रे रातीनातलें चेडू म्हाका घाल्याक हळे रे पुणे केल्या चेडू राती आसा रे चेडू राती आसा तुवें पळयलां गे म्हज्या देवा हांवें पळोवना रे बाबा चेडू राती आसा देवबिरांतीचे कुटान तेजें नांव रे रातिना डिसोजा म्हणून
हो ताचे नाव घे जाय 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 जायते गे ते नका अनेकदा काय काले रे जाय 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 ते ना अनेकदा काय म्हणते असले चेडवा गुट्ट्या करून अंगा मलपे मसल्याची मंडी काढून काढताय रे हा ये चेडू जायत रे ये चेडू बरे शिकपी बऱ्या कामार आसा बरो पाग येता तुका एक गसनी स्पेस वाडीत रे तुका एक गसनी स्पेस वाडीत ये चेडू तुका जायत दिना ते नाकाच नका ये कित्याक नाका रे ताणें दिना जाल्यार हांवें कोणा कडसून मागचो अडे रे पुण्या गेल्या अप्रूप एक किस दिता रे अप्रूप एक किस दिता तुका दिला गे म्हाका कित्याक दिता रे म्हाका दिवना रे चेडू किस दिता रे अप्रूप अळे रे पुणे केल्ल्या ताचे नाव रे ते दिना बिकोस्ता म्हणून हो ताचे नाव घे बाबा आतांच कितें गोल गुंबासा भशेन जालाय तो आनी इल्लोसो तेंप गेल्यार ताजमहाला भशेन फुलताय बाबा हें काजार म्हणून आसा पळय आयस्क्रीम आसल्या भशेन बाबा ते वेग्गी खायचे ना जाल्यार उदा जावन वयता ताची टेन्शन तुका नाका ते उदा जावन गेल्यार फ्रीजरान 2 म्हणी खाता कितलें सांगला रे हाज्या माथ्या वयल्यान वेता न्ही गे नाही असो ऐक हा तुजें काजार जालां गे म्हाका काजार जावं ना न्ही हे आनी म्हाका सांगता वेग्गी काजार जा उदा जावन येता म्हणून शे ऐकया म्हाका आतां चूर भायर वचोंका हांव एक 2-3 दिसांनी परतून येता तूं एक 7-8 सोबी चेडवांचे फोटे हाड दवर हांव येवन सिलेक्ट करता तू व्हडलो सुपरस्टार रजनीकांत न्ही गी 3-4 दिसांनी येवन फोटो सिलेक्ट करताय न्ही गी पळय. काल रे असले चेडवांक गोट्ट करून बॉम्बे लेडीज भार दवरताय रे चेडवां आतां सूट घेवन सोदूंक गेल्यार मेळनात फोटो आयल्यार तुका फोन करता सोदून दवर हा सांडून पडुल्ले असल्यार सोदून दवरता हा पावल्यात गे तेंच 5वे कल्लाराचेंच घर कांय करूंक ना ग्रेस्त मनीस सरला एक 25 रडतल्यांक दडूंक सांगल्लें वय वय ऐकाया हांवें सांगचें ऐकाया तुमी सैऱ्यांच्या मदें बसचे म्हाका जण गेलय न्ही म्हणून रडचे इल्लोसो वेळ सोडचो परतून नाका नाका म्हटल्यार भांगार शिंगार आस्त बदीक पुरा बायेच्या नांवार कर गेलय देवा म्हणचे आ पेमेंट दिता ऑफिसांत तसा दवोन वचना येवन व्हरून वसा जायत गे हा पयशे म्हणल्यार हिट कुंपार इव्हेंट म्हणल्यार ಎಂತಗಿ वय कुंपार इव्हेंट ಎಂತ हांव फेलिक्स फुगाटो फेलिक्स म्हणून ते कितें तशें फुगोट्यो फलिक्स म्हणल्यार म्हजी व्हडली फुगाटीची फॅक्टरी आसा तशें म्हजें नांव फुगाटो फेलिक्स म्हणून नमस्कार धन्याव नमस्कार 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 ही कामेळ ही म्हजी पत्नी बाय नमस्कार बाय नमस्कार ये फेलिक्स साबा तुमकां म्हजे जावन कितें जायचें आसलें अळे म्हज्या बाबूचे काजार फिक्स जाला तशें तुका मेळोन या म्हणून आयलें हांव बरें जालें सारक्या जाग्यार येयल्यात ये तुमचो बाबू खंय गल्फांत आसा हे अळे बाबू म्हणटानच म्हज्या बाबूचें कॉल आयलें एक घडी रावा हां सांग गो कितें जालें कितें बाबू येना खंय गे तूं बाबू लागीं फोन व्हर बाबू ये रे बाबू ये रे बाबू आळे मा बाबू येना खंय थोड्या पटी ताणें येवचें ना या येवंक सांगा काजार सेट करया बाबू काम रे बाबू कामी नायंगी
कामी नाही तू का का किती तुमचं बाबू पेटोगी पेट्या काजारगी अंग म्हाकांत काजार जाऊ ना अळे म्हज्या बाबूक म्हणी पेटो म्हणशी जाल्यार जागृत ताचें नांव रॉक्सी. अळे म्हजे बाबूचे काजार बेंगरेच्या व्हडल्या क्रुसार बूक केला. लंडनात जावन म्हजो व्हडलो भाव, अमेरिकात जावन म्हजे भयण, ग्रेस्त ग्रेस्त मनीस येतात. म्हाका एक बरो कार्यनिर्वाह करून दी. तुम्ही सांगच्या लेकार तुमच्या बाबूच्या काजाराक अंश कार्यनिर्वहन करता जायत गे पळया आता बाबूच्या काजाराक कसो स्वागत करता पळया. बो 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 बो. एक घडी रावा. हा सांग गो परत्यान कितें तुजें कितें बाबू बोस आनांगी बोस रे बाबू रॉक्सी बोस रे बाबू आळे मा बाबू बोस आना कहीं थोड्या पटी त्याने बसचेंच दिना या. रॉक्सी सिट रे रॉक्सी सिट. सीटा नाएंगी तू. सी 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 सिटायगी. सीट लागी. हा पहिले साबा आता स्वागत झाले आता केक कटिंग. बो 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 बो. एक घडी रावा तू जे एक काले मोदे मोदे उपाद्र गो किते बाबू जेवी नांगे रॉक्सी जेव रे बाबू जेव रे बाबू आळे मा बाबू जेवी ना कहीं. ओ ताणे थोड्या पटी डायट करचे. रॉक्सी ईट रे रॉक्सी ईट. इटा नाएंगी तू. इ इ इ इ इ इडतायगी. इटलगी. हा आता केक कटिंग झाली नी आता जेवणाक पळय जेवणाक मासाच्या जेवणाक भोव 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 रांदवेचें जेवण भोव 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 भोव. आता हात धुवंक आनी वॉशरुमाक भोव 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 भोव. आता उपसून दिवचे पळय तुमच्या बाबूक उपसून दिवचे. ए वो गेराव साहेबा काले भाऊ 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 काले म्हणून जिंकलाय तुवें. म्हज्या बाबूच्या काजाराक हांवें काय पेट्या कापोना. ग्रेस्त ग्रेस्त मनीस येतात. बऱ्या मर्यादेन म्हाका बरो एक कार्यनिर्वाह करून दिले बचाव. एक घडी रावा. हॅलो हॅलो किते हे मुझ्या देवा. काले जाल्यार साहेबनी देवा कापयताय. हॅलो कितें म्हज्या फुगाटीच्या फॅक्टरीक उजो पेटला गे. हे म्हज्या देवा हांवें आतां कितें करचें. कितें 10 करोडांचो माल हुलपून गेला गे. शे धैर्य काणगे फेलिक्स साबा धैर्य काणगे. ही बरी गंमत आसा. ताकाच सांगचें जल्माल्ल्या हर एका व्यक्तीक जिणयेंत एक पावटी देव पयशे जोडूंक अवकाश करून दिता. जोडुल्ले पयशे दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक निराधारांक कुमोग करून जियेल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता. अशेंच पयशांच्या हांकारान दर्पान दुड विबाड करून जियेल्यार धन्न कारण धरणीक शेवटयता. हाकाच म्हणचे पयशांचें पितीसपण. आमगेले कोंकणी लोकांक प्रत्येक एपिसोडांतू एक न्हय एक आमी कोंकणी वाडोवचे कोंकणी बरोवचे कोंकणी शिकोवचे असल पूर एक खंयपणी शिरकाका. येया हसया सीझन 2. येया हसया सीझन 2. घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया.
गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्मा टीव्ही सांगात मेळणो प्रस्तुत करतो असा सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 हाचे अखेरीचे फायनलाचे फायनल तंडाचे एक फायनल परफॉर्मन्स आज आम्ही पळयल्याची हे परफॉर्मन्स कशें आशिल्ले म्हणून अभिप्राय आतां आमगेले निर्णायका कडेन घेवचे समयुता जिखून पयले आयचे टीम कतकुतली हे टिमाचे परिचय करून दिवका म्हणून स्टीव मामा कडेन मागणी करता. स्टीव डिसोस तोट्टाम. विराज फर्नांडीस तोट्टाम. जेनिता फेर्नांडीस तोट्टाम. क्लिविया फर्नांडीस तोट्टाम. रायन फेर्नांडीस तोट्टाम. म्युझिक. आता फर्स्ट कमेंट स्टॅनली मामान दिवका म्हणून मागणी करता. टीम कतकुतली अभिनंदन तुमकां. आदल्या एपिसोडांत जें कितें आमी सांगिल्लें तें तुमी मतींत घेवन ह्या फावटी सारकें केलां त्या खातीर अभिनंदन. भाशे वयर ह्या फावटी तुमचो नियंत्रण म्हाका बरो लागलो. विशय बरो आशिल्लो. आजकाल दुडवा असो अहंकार मनशाक कितें बरो करूंक पावता आडंबर कितलो करतात ह्या विशीं तुमी विशय घेवन भोव अपुरबायेन मांडून हाडला. अभिनंदन तुमकां. नटनांती आदले फावटीचे वरणी आतां ह्या फावटी बरें आशिल्लें. बरें मागता तुमचें सर बरें जावं दी. मस्त आभार मानता स्टॅनी माम. तशीची आता मुखावयले अभिप्राय व्यक्त करता म्हणून चरण माम तुमगेले मागणी करता. तोट्टम टिमाक नमस्कार. नमस्कार सर. तुमगेलो सब्जेक्ट लायक आशिल्लें इता म्हळ्यार आज काल पुरा वार्डेक मोंज जावो कसो कार्यक्रम घरकडेन चलता म्हणून जाल्यार इव्हेंट मॅनेजर आपोवचें आनी तांकां वयसून दिवचें पुरो चलतस. तशें हांगा इव्हेंट मॅनेजराक कितलो पुरा प्रॉब्लेम्स येताची पाप कस कसां पुरो कोरका म्हळ्यार ताणें खंय थंय म्हळ्यार हे दुडबाळ मनीस इवन तांगेले सुण्याक समेत एक सोयरीक पळोवन करच्या बारसरल्यांची हांगा आंतू तुमगेले सब्जेक्टांत ताकाय पाप बोव 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 म्हूण पुरो सगळो दीस बोव बोव म्हणालो. त्यानं मने कश्ट पावलो पुरो कोरका जाता इव्हेंट मॅनेजर म्हण नंतर. सब्जेक्ट लायक आशिल्लें जाल्यार तुमी तें व्हेल्लें स्टायल मात्र तितलें एफेक्टीव जावन ना आशिल्लें. आनी पंचस केलो कडेन लायक आशिल्लें. टोटली लास्ट तुमगेलो परफॉर्मन्स अशी स्टॅनली मामान म्हळ्यार म्हणजे स्टॅनी मामान लायक आशिल्लें. खुशी जाली. सो तुमी आनीक प्रयत्न केल्यार लायक कोण करूयेत म्हूण सांगता. म्युजीक लायक आशिल्लें. केलो कडेन ಸ್ವಲ್ಪ ओवरलॅप जाल्यारय तोंदर ना आनी ताचे पयस चड म्युजीक दिवचें जायना ह्या सब्जेक्टांत. तशी पुरा लायक आशिल्लें. तुमकां देव बरें करूं म्हूण सांगून मागता देवालाय. मस्त धन्यवाद चरण माम. तशीची आज आमगेले सांगत उपस्थित आसच्यांची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै माम हांकांय हांगेले उपस्थितीक मान दितोची. तशीची आमगेलो आदलो अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे आदलो अध्यक्ष रॉय बाब मामा वरकी आमगेले सांगत आसाची तांकांय तांगेले उपस्थितीक मान दितोची. आतां अखेरीक आमगेलो महानिर्णायक कासरगोड चिन्मामाले उतराक आमी राखून राबल्याची. चिन्माम तुमगेले उतरां. कतकुतली तोट्टम better than previous performance. Congratulations. Sincere जावन काम केला. बट सिलेक्शन सब्जेक्ट रिलेवंट आसा आतांचे कलाचे. परफॉर्मन्स वायज ऑल आर गुड. मदीं मदीं ते फोन येवचे ಸ್ವಲ್ಪ कर्करशी येता आशिल्ले. एगेन एंड एगेन एगेन एंड एगेन फोन येता आनी स्टॅटीक जावन आसता पळय सेम सब्जेक्ट न्हय तुमकां दिसून अशा पुरो. अदर दॅन दॅट तागेलो कॅरेक्टर लायक जाला. तुगेलो ते हू इज द डायरेक्टर ऑफ दीस सब्जेक्ट. यू हॅव डन युअर कॅरेक्टर नायसली. वय नो ते लायक केला ताणें.
इट इज पोटेन्शियलिटी लायक असेल तुका इन फ्युचर यू कॅन बिकम ए गुड एक्टर तुका लायक फ्युचर आसा आय डोंट नो हांव आतां सांगता तुका तूं लायक सिन्सियर जावन वर्क केल्लें आनी हागे डेडिकेटेड वर्क आसा म्हण जाल्यार थिएटरांत आज नाही पाय यू विल बिकम ए वेरी गुड एक्टर म्हाका गोत्ता दीस इज द रिपोर्ट बाकी पुरा तोट्टम ब्रायट फ्युचर आसा तुमकां डू नायसली अँड ऑल द बेस्ट सब्जेक्ट आशिल्ले कडेन कोंकणीक ओवियो म्हणटा म्हण सांगून सब्जेक्ट आसा इट्स अ गुड मेसेज यू हॅव गिवन आमगेल्यान तूं कोंकणी तूं हांव ओवियो म्हणटा तेच म्हणटा म्हणून आमी कोंकणी शिवाय आनी कोण करता म्हणलें एक थ्रेड आसा पळय ते खुशी येयलें म्हाका आमगेले कोंकणी लोकांक प्रती एक एपिसोडांतू एक न्हय एक आमी कोंकणी वाडोवचे कोंकणी बरोवचे कोंकणी शिकोवचे असल पुरो एक खंयपूण शिरकाका इथे म्हळ्यार आमी मात्र पळोवचें न्हय हें सगळें वर्ल्ड पळयता एपिसोड जाल्या निमित्त असल एक शिरकायल्यार एक मेसेज गेल्या म्हणके जाता तुमगेले सब्जेक्टा भितर म्हणून दॅट यू हॅव डन व्हेरी नायसली मागीर तुगेलें तें क्लॅपिंग स्टायल आसा पळय ते कपिल शर्मा शो ते एकल्यान मारवस तशें न्हय वय एम रायट येस येस एक्झॅक्टली तेका मारतो अशें करून टाका बारी व्हडली जंत अशी म्हूण सांगून ताणें एक नमुने नंजार मारचें तें कळ्ळें दॅट यू हॅव युज्ड व्हेरी नायसली हांगा सो ಒಟ್ಟು गुड परफॉर्मन्स ऑल द बेस्ट देव बरें करूं मस्त मस्त आभार अनेक पंत म्हणतो असा कासरगोड चिन्माम तुमगेले अभिप्राय व्यक्त केलेले का आयचे इडी सिजनाचे अखेरीचे हे परफॉर्मन्स जावन आशिल्ले तशीची हे परफॉर्मन्स दिलेले स्टीव माम अँड टीम पुराय लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आतां स्टीव मामाले कतकुतली टीम हांकां गिफ्ट हॅम्पर दिवचे समय हें गिफ्ट हॅम्पर दिवचेक नम्मा टी व्हीचे एंकर जावन आशिल्ले तसले आमकां पुराय जाणांक गुर्त आसा ते नागेंद्र मामानी वेद रेवका म्हण न्हू आनी तेणी हें गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करतो आसाची हें गिफ्ट हॅम्पर दिलेले संतोष रायस भद्रावती 2 स्टार तांदूळ आनी फोव खावन घेवन जेवण घेवन कोंकणी उलोवन घेवन कोंकणी वरोवका वडोवका म्हूण सांगता तशीची आमगेले फाटी बेला लाभिल्ले सन प्रिमियम रिफायंड सनफ्लावर ऑयल हाजे तेल वापरून घेवन खाद्य खावन घेवन आमी रुचीकर एक खाद्य खावका म्हण घेवन तेंगेले निमगे येता तशीची आमगेले अनेक फाटी बेला लाभिल्ले संस्थो आयडियल आयस्क्रीम म्हणसतना तोंडा उदक येता कसं की म्हळ्यार आयस्क्रीम खातोची आमी केदनाय एक पंतपणे मंगळूर आशिल्ले तेणी आयडियल वचून उरतलेची तशी आयडियल आयस्क्रीम तेंगेले संस्थाक देव बरें करूं म्हणटा तशीची तोटा मात तोकून आयलेले स्टीव कतकुतली टीम हांकां देव बरें करूं म्हणटा मोनिका काले सांग मस्त दुड्ड जाल्ली म्हण जाल्यार अंकार येता तुका मस्त दुड्ड आसा म्हण दिसतास म्हाका तशें सांगा नाका म्हाका दाळे हांकार येना जायते बदल वय अंकार आयिल्ली मात कसं जाल्ली म्हण कळ्ळी ना कळ्ळें वय ताकाच सांगचे अति आसे गतिगेडू म्हणून कन्नडान ते गाद आसा त्या देखून ह्या टिमांत कळ्ळें काले म्हण सांगलें चड हांकार दाखयल्यार कालें जाता लास्टाक जावचे 0 बिग झिरो तशें जावचें नाका म्हण सांगताची तुमी अखेरी परफॉर्मन्स पळयला ती आमगेलो आशिल्ले आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिन्ना तशीची चरण मल्ल्या माम स्टॅनली माम जगदीश पै माम रॉय माम सांगताची देव बरें करो म्हण सांगताची तशी सगळ्यांकय महानिर्णायकांक देव बरें करो म्हण सांगया ना खंडीत जावन तांकां इतल्या आमच्या एपिसोडांत येवन निर्णय दिल्ल्याक तांकांय देव बरें करूं तुम्ही इतले वेळ पळयला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संघात मेळून सन प्रीमियम ये सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथ ब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर 1000 लाईट्स आभरण टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू बी ए प्लायवूड SL शेट तशेंच आमचे प्रायोजक आसात मस्त प्रायोजक आसात तांकांय एकाच सुत्रान देव बरें करूं तशीची अनेक सिजनांत मेळया ताज्या किना फुडें पांय लागून
फ्राईज कोणा मेळटा म्हण कळटा. वय वय ते पळयजेत हांव फाल्यां येना पळोवंक येना, हांव घरा बसूनच पळयता. हां मोनीक येना जाल्यार हांव आसता मिगेलट्टो अरुणजी शेट माम आसता. ओके जाय आमी दोग जाणे कोण हाका प्रायज मेळ्ळा म्हण सांगताची पायच्या एपिसोडान तो मेळया. तुमी पळयता आसाची सन प्रिमियम ये हासे सीझन 2 पवर्ड बाय अरुण मसाला. थँक्यू सो मच. बाय. नो कन्फ्युजन एट ऑल. एब्सोल्युटली तुम्ही केलेलं परफॉर्मन्साक तुमकां मेळ्ळा. फर्स्ट प्राइज गोज टू ऑफ कोर्स नन अदर दॅन हसया